किती म्हणतात कांटांक किती म्हणतात हांगा करवंडा तुम्ही पोवू शकता 2 डझन आंबे आम्ही घेतलेले हा 5 रुपये काय बरी हांगासर काळिंगां आसा ती हांगातल्याच शेतातली ही कोलवाले सेंट्रल जेल सो सिट्युएशन हे जालेलें की हिंगसो लॉन्ड्री चलता कोण एक्शन घेयनाय काय घेयनाय वीस घे बट इतली हे कोन्ना की आमची तकलेर पासून तांडव करतले म्हणून मार्को गँग फायनली चेस माय ब्रो आम्ही आता सावंतवाडी मार्केटान आमकां आता आंबे दिसल्या आंब्यांची रेट विचारता आणि मागीर बिबे गावले न्हू जाल्यार बिबे घेतले ते अवीचे फेवरेट म्हाका इतले आवडना म्हाका काजवाच्यो बियो आवडटा आणि पळयात कितले आंबे हा ते एक केदे मोठे रे आंबे काय कमी ना 2 डझन जिथे घेता म्हणजे ओके जाम हा पळय ते पळय मरे पॅकेटांनी हे केला पळय जाम कांटा करवंडा आम्ही कांटा म्हणतात पळय हांगासर कांडांक न्हू कितें म्हणटात गे आई कितें म्हणटात कांटांक कितें म्हणटात हांगा करवंडा पळय पळय करवंडा तुमकां दाखयता करवंडा गायज हे पण आम्ही कांटा घेतल्या सावंतवाडीचे तुम्ही पोवू शकता 2 डझन आंबे आम्ही घेतलेले हा 500 रुपया महाराष्ट्रात किती आले आनीक घेऊया किती 2 डझन प्लीज रवे आनीक नाका प्लीज रवे प्लीज ते आनीक नाका आनीक घेऊया रवे चड जालें हिस्पा भायर जालें मारीत रे हांव वयता घरा गायज आता आमकां भोंवन लागली भूक आता आमी येयल्या गिवपाक हांगात बसया अवीक मोजितो आवडलो त्या खातीर आमी आता परत 1 ग्लास पिवपाक येयला नात काय कितें आणि पावसान पळय काळोख केला गेलो कितें जालें गेलो न्हू मोये मोये जाले ना तो पावस पडपाचो आहा गो दिसता कितें जालें रे हांगा कोणाची पोती पडली दंत जावंक ना ही पोती पडली म्हणून येदो व्हडलो ट्रॅफिक हांगा सो गायज आमकां न्हू 500 रुपयांक 2 डझन आंबे गावल्या कितें वायट आसा त्याच गोंयान तुमी पळोवंक वचत जाल्यार 600 रुपया डझन आंबे एका हांव सांगता आनी 1 डझन घेवया गा आयकना कित्याक आयकना रे तूं चड आंबे बरे न्हू चड आंबे बरे आनीक आंबे दिसत जाल्यार राव हांव म्हाका आनी 1 8 डझन आंबो जाय आयकताय आनी काय आमी न्हू आतां कितें तरी खावपाक गेल्लेली तुमी पयले आसतली थंयसर खंय सँडवीच आनी बर्गर भेटता खंय ते आमकां खावपाक नाका आमकां जर मिसळ पाव ऑथेंटीक सारकें वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशी आसात तुम्ही आयज आमी चल्ली घरा खंय आसा आमी आता सावंतवाडी आहे मी आहे सावंतवाडीला आणि मी चाललो घरी आणि तुम्ही बघू शकता हांगासर घे म्हणून पावस पडपाचो आसा आणि त्या पावसान आमी लोटान वयपाचे आसा कित्याक आमचे कडेन हांगासर रेनकोट बीन काय ना नाल्यार हांगाच आमकां माटो घालून माटो जेवण करचें पडटलें आनी हांगाच बसचो पडटलो बिकॉज देर इज no raincoat and without raincoat we can't travel so time to go home आता वाटेर पोया कितें खांक मेळटा जाल्यार लागल्या सारकी चरचरीत भुकेन पोटान बाबा कितें तरी वयचें आनी कितें तरी ना वयचें कांयच कळना बाबा एके वाटेन म्हाका खावूंय मेळना म्हाजी दाढी बाबा झणझणटा तरी हांवें व्लॉग करपा खातीर हांव येयलो कित्याक म्हाका
चॅनलाचेर गॅप नाका पडलेले. कन्सिस्टन्सी इज अ गुड की ऑफ सक्सेस. दॅट्स वॉट आय बिलीव इन. चला या न्हू आता फुडें. आमकां लागलेली भूक म्हणून आम्ही हांगासर रावले आता काळींग खावपाक. काळींग पळय काय बरी हांगासर काळिंगां आसा ती हांगासल्याच शेतांतली. पळय वा 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 वा. कटूय बाई काय बरे गेला. उजो सारखे. जेवण तयार आहे खर. पण म्हाका नाका. हांवें काळंगाचे प्लेट खाल्ल्या. 20 रुपया एक काळंगाची प्लेट. तेजी व्हडली जाणार पोट भरून खाल्ल्या. आमच्या दोघांचे 40 रुपया झाले. रवी 40 रुपयात काय बरे पोट भरून खाल्ला. 100 रुपयाच लागले आमकां हांगासर खावपाक बी. तरी आमी मिसळ पाव पळोवपाक गेले. आमकां मिसळ पाव गावोकूच ना. कितें भरल्या तू पाव. सो गाइस फायनली आम्ही वयता घरा. दिस इज डायरेक्ट स्पॉट. आता आम्ही बाबा डायरेक्ट स्टॉप घेतली घरा कडेन. नाल्यार वाटेर खंय ज्यूस बीन गावला जाल्यार रावतली. डिहायड्रेट जावचे ना. डिहायड्रेट जायनासतना घरा वयपाचे फूल पावर. आणि वयर तुम्ही पळोवंक शकता काळोख जाल्लो आसा. काय गॅरंटी ना पावस पडपाची. आमचे कडेन रेनकोट बीन काय ना. आणि हेज्या फुडें मातसो फुडें गेलो न्हू चॅकपोस्ट गावतलो. ज्या जाग्यार आमकां आडयल्लेली पळय थंय. त्यांच्या मनान मारलेले परत हाडयतले. पण आयज आमचे कडेन आतां POC बीन सगळें आहा. म्हाजी गाडी मॉडिफायड आहा पूण लिगल आसा. म्हाज्या गाडयेक एग्जॉस्ट ना. नाका जाल्ले सायलन्सर ना. इनलिगल कांयच ना. सगळे पेपर वर्क सगळे टोटल रेडी गाडी म्हाजी. म्हाका आडयलो पासून जाल्यार म्हाका फायन पडपाचे चान्सीस ना. आतां कितें आहा थोड्या जाग्यार न्हू हेल्मेट कॅमेराज नॉट अलाउड आहा. केरला हेल्मेट कॅमेराज नॉट अलाउड. म्हणजे जे आतां मोटो व्लॉगिंग सेटअप करता खबर आसा दीज आर नॉट अलाउड. पण हांगासर तशें कांय ना आमच्या गोंयान बीन. आमचे गोंयचे पुलीस खूब सपोर्टीव आसा सारके. ट्रॅफिक सेल्स बरे आसा. अजून पर्यंत हांगासर गर्दी आसा. तुमकां दाखयता पळय. कितें आहा तें वाच आमकां खबर ना. पळय हांगा मात गाडयो मात खूब हाडयल्या. हे पळय कितें तरी आहा हांगासर. कितें तरी जाला हांगासर म्हणून ते येयल्या लोक. सो गायज हांवें न्हू ऑलमोस्ट 5 to 6 यूट्यूब चॅनल केले माझ्या लायफान सिन्स 2015. आणि एकाय हेजेर म्हाका न्हू यश मेळोंक ना. केन्नाच ना. खूब मेहनत केली हा. अशें न्हू का मेहनत करूंक ना. ट्रायड माय लेवल बेस्ट. पण तुमकां खबरूच आसा न्हू यूट्यूबाच्या जर्नीचेर न्हू यूट्यूबर कोण आहा न्हू तांकां विचार तुमी. जो दिखता है ना वही बिकता है. आता तू तर मोठो ब्लॉगर आहा. तू तर एक्टिवा घेवन वयतलो न्हू यू वील नेवर गेट एनी पब्लीक. त्याच जाग्यार तू तर एक बायक बरी घेवन भोंवताय न्हू लोडेड जाल्यार तुका 400 विचारतले अरे ही आनी कसली रे गाडी. तशें आसा तें. सो जो दिखता है वो बिकता है. आणि तशीच म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली अविनेश बिग बॉय टॉयज चॅनलाचेर. आमकां खूब कॉलेबरेशन्स गावले. हांवें वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो आमी इंडिया टू चायना. तेज्या उपरांत मस्तीखोर गोवन्स चॅनल येयलो. आणि त्या चॅनलाचेर आमी मेहनत केली. आणि आयज देवाच्या कृपेन आनी तुमच्या सपोर्टाचेर सगळें सारकें चल्लेलें आसा. असोच मोग दाखयात गायज. आणि हांव फायनली गोंयान पावलेलो आसा आतां. आतां पावसाचे कांयच धड लागना. बेगीन बाबा आमी भायर सरली. सो गायज आमी पावलेली आसा फायनली कोलवाळे. आणि आता आमचें घर हांगासरल्यान 100 किलोमिटर आहा. आणि बरें दिसलें खूब दिसांनी कोकण वचून येयली. बट आमी व्हेरी सून एक पावरफूल प्लॅन केल्लो आसा. स्टे ट्यून फॉर दॅट लवली प्लॅन. लवली रायड मारपाचें आमी भायर. लॉंग रायड व्हेरी सून. आमी स्पेशली येयल्लेले मसाले घेवपाक. सावंतवाडीचे मसाले न्हू बेस्ट सारके जेवणाक. चिकन करतले जाल्यार आनी नुस्तें भाजतले जाल्यार नंबर 1 कोकणचे मसाले. आणि ही तुम्ही पळोवंक शकता कॅमेरा जस्टीस करताले खबर ना पण ही हा सेंट्रल जेल. ओके ही कोलवाले सेंट्रल जेल केदी व्हडली हा पळयात. सो गायज आता वाजल्या सारखी 6:30 सांजची आणि आम्ही आता घरा पावल्या. आणि तुम्ही पळोवंक शकता सांजचे 6:30 सुद्धा आयज उजवाट असा. काळोख जांग ना. गायज ही पळय
ही आम्ही वाडीकसून कांटा हाडलेली सारखी अर्धी पोती जाली. पहिलं GMC एंट्रन्सा कडेन. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो सिट्युएशन हें जालेलें हा की हिंगसो लॉन्ड्री चलता. कोण एक्शन घेयनाय कांय घेयनाय. सो तेका लागून पळय हंबल रिक्वेस्ट करता, प्लीज हिंगसान न्हू बट हिंगसोन भितरसान पासून. आनी ती म्हणटाय कितें कोण गार्डनान रोयताय ती पासून झाडां रिक्वेस्ट केल्यार आयकनाय, सेक्युरिटी आयकनाय. सो हें आमकां हें कितें प्लीज. ओके, इतली आतां बरी सर्वीस मेवलेली आमची गोंयांत. तुमी येवन हें कोत्ताय जाल्यार हें व्हेरी रॉंग. हिंगसो फ्री मेडिसीन मेवले, फ्री डॉक्टर मेवले. ओके, तुमी सर्वीस घे बट इतली हें कोन्ना की आमची तकलेर पासून तांडव कोत्तले म्हण. ओके, सुप्रिटेंडंट सर प्लीज आनी सर राणे जाता जाल्यार तुवें मातसो केन्ना ऑडिट घेता तेन्नाच चोय. हांव नको तेन्ना ते रोप काडटाय जाल्यार. ओके, एंट्रन्स आनी फूल हॉस्पिटल सरावंडींग वॉल्स आहाय, तेजी झाडां आहाय, तेजेर आख्याचेरूय हें गायलेलें आहा, आख्खो रोप सुकोवंक गायला. सो कोणेय तर एक्शन घेवंक जाय, नाजाल्यार आतां म्हाका पोत्तून सुप्रिटेंडंटा फुडें वचोन पर्सनली रिक्वेस्ट करूंक पडटलें. ओके, कित्याक म्हाज्यान चोवंक जायना. ओके, आनी गोंयकारां समज लायक जाता जाल्यार म्हाका खबर ना बट प्लीज कोणूय तरी प्लीज ही मॅसेज वयर ऑथॉरिटीक पावोंक दी. ओके, हो लुगार न्हू सुकोवपाचो, सॉरी टू से. ओके, थँक्यू व्हेरी मच, बाय. येवकार म्हाज्या गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो, आयची तुमी व्हिडिओ पयली आसतली न्हू. GMCच्या भायर पार्किंग एरियेन कितें चल्लां पळय तें लोकांनी घाटयांनी. आमचे थोडे गोंयकारूय आसतले भितर, चड्ड्यो अंडरवेरी सुकत घातलेल्यो आसा. हेज्या बद्दल कोण एक्शन घेयना. कित्याक घेयना आमकां बाबा कांय खबर ना. ही व्हिडिओ म्हाका धाडलेली आसा जेसिटोन. तो GMCन गेल्लो, GMCन भायर पार्किंगेन गाडी दवरतात तेका ते सगळे नाका जाल्ले अंडरवेरी चड्ड्यो हे सगळ्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. सो गायज तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, कोणी तुमी GMCन वयता सायडीचे सरावंडींग नितळ दवरात. तसले बुरशापणां करूं नाका. आनी कोणी अशें बुरशापणां करता न्हू थंयसर न्हू प्लीज थंयच्या ऑथॉरिटीन न्हू एक्शन घेवची. ओके, ही मॅसेज हांव डायरेक्टली दिवंक सोदतां आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक. तुमी प्लीज हो जो मुद्दो आसा पळय तो 4 चौगां मदीं हाडचो आनी हांगासर जे कितें प्रॉब्लमां आसा पळय ती क्लियर आउट करची. कित्याक अशें तर घाण जायत रावले, अशें तर बुरशापणां जायत रावली जाल्यार सगळे वाट लागतली वाट. GMCन भायर एंट्री करता थंय अशी घाण, भितर एंट्री केल्या काय मागीर कितें जातलें तें चिंता. भायर तर तुमी परमिशन दिता चड्ड्यो अंडरवेरी अश्यो चुकोवपाक जाल्यार मागीर घरान भितरूय दितले तुमी. भितरूय मागीर तशेंच चलतलें. सगळ्याक लायनीन ते ज्या सिटांचेर लोक बसता पळय थंयसर सगळ्याक अंडरवेरी आनी चड्ड्यो आसतल्यो सुकत. सो ही गायज हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, ही मॅसेज म्हाजी जाता तितल्या लोकांक शेअर करची आनी हेल्थ मिनिस्टराकूय ही आमची मॅसेज प्लीज तुमी फुडें सरात आनी हो एक्शन हेजे बद्दल एक एक्शन घेवची. आनी वाव, कोकणसून हाडलेलो मसालो समतीत अंकितान केली कडी, सुंगटाची कडी, भितर घातल्या शेंग्यो, आंबे आसा आनी सुंगटां फ्राय करपाक चालू आसा. हांवें म्हटलें म्हाका पाशियेंस ना, हांव बाबा जेवपाक बसता, म्हाका सॉलीड भूक लागल्या. आंबो पळया सॉलीड गोड आं, आंबे सारके पावरफूल. दादा करूं नाका, सारकें सांग बरे भशेन. आवाज व्हडलो कर पळय, फॅन चालू आहा. आयज आमी गेल्ली सावंतवाडी, तुमकां तर खबरूच आसा. आनी आतां आमी घरा कडेन पावल्या आनी तुमकां एक सांगू, थंयचर न्हू म्हाजो वचोन मूडूच ऑफ जालो आनी मूड ऑफ केलो कोणी सांग अवीन. अरे 500 रुपया थंयचर डझन 2 आंबे, म्हणजे 1 डझन 250 रुपया, 500 रुपयांक 2 डझन. म्हणजे तू म्हणटा 500 रुपयांक 2 आंबे मेळटा. 2 आंबे न्हू 2 डझन आंबे गावता 500 रुपयांक. आनी ह्यो जो आहा अरे तेणे फक्त 2 डझन हाडले. अरे चूप बास रे. अरे मूड ऑफ केलाय म्हाजो. अरे 2 डझन हाडलेले ते तुला 1 डझन हांवें काबार केलो. अरे दुखत घटना घडली. अरे कितें सांगलेलें कितें सवाय आंबे न्हू आनी 4 डझन घेवपाचे. मागीर ते पल्प काडून फ्रिजीन दवरूं येता सारकें न्हू. अरे आयकूंक ना. अरे पयस वचोन फक्त 500 रुपयाचेच आंबे घेता. अरे दुखत घटना घडली. घटना न्हू. मागीर हांव थंयसर खूब रडले तरी अभि आयकना जालो.
मागीर तू कितें केलें मागीर तू उठलें आनी भुताडकी कशी येयली उतारती कशी येवंक ना तू सदांच तसो करता आणि गायज हेजी गजाल तर सोडून घालया आणि आयज आम्ही कितें घेतले सांगतो गरम मसालो तुमचे खूप जाणांचे कमेंट आसा की गरम मसालो आम्ही खंयच्यान हाडला सो गायज तुमकां हांव एक्झॅक्ट लोकेशन सांगता गोंयांतल्यान सावंतवाडी वयता आसतना सावंतवाडीचो घाट काडलो तो मिनी घाट काय थंयसरूच न्हू लेफ्टाक आसा चड भितर भितर वचपाचें ना पचकयले रस्त्यारूच लेफ्टाक आहा धाकटुलो गाडो गो थंयसर रस्त्यार तुम्ही पासार जातली न्हू तेन्ना सारको गरम मसाल्याचो खुशबू येतलो आवय 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 चुप बस तेन्ना तुमकां कळटलें की बाबा ह्योच जाग्या वयल्यान आमी मस्तीखोरांनी कितें हाडलें सांग गरम मसाले थंय जायत्या प्रकाराचे मसाले गावता गरम रॅप करताय काय कितें गो तू ना रे थंयसर न्हू जायत्या प्रकाराचे मसाले गावता पळय तू चूप बस गरम मसालो मालवणी मसालो करी मसालो आणि थंय आसलेल्यो त्यो मिरच्यो भरलेल्यो त्यो घरा हाडून फ्राय करून जाय ते बी गावता कळ्ळें ना तुमकां काय मागीर फुडें पळय कितलो सस्ता तो फक्त 120 रुपीज हाफ किलो आणि हांगासर तेच काडटले जाल्यार कितले ते तुमकां खबर आसा कितें म्हणटात 700 रुपयांक आमी 6 पॅकेट हाडला अलग अलग प्रकारचे मसाले हाडला मज्जा न्हू आणि गायज तुमकां आमची आयची व्हिडिओ आवडली जाल्यार लायक करात शेअर करात सबस्क्राईब करात आणि एक तुमकां सांगता अवीक मातशें प्लीज सांगात की म्हाका न्हू पयस पयस भोंवपाक व्हर म्हणून आणि अशें कमेंट मारात तुमी की तुमकां न्हू सारके ट्रॅव्हलिंग ब्लॉग आवडटा म्हणून मागीर रवी म्हाका खूब भोंवपाक व्हरतलो कितें म्हणटात सारकें न्हू चला बाय बाय सी यू टुमॉरो